रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आयज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात, कितें घडलात ते आमच्या सब एडिटर्सा कडल्यान आमी आज जाणून घेवया। चलात तर आमी सगळ्यात पयलीं वचूया आमचो डेस्क हेड सुशांत गावस हाजे कडेन। सुशांत, तुजे कडेन आज खंयची न्यूज आसा? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला, ते अशें की कोमुनिदाद जमनीन जी बेकायदेशीर घरां बांदिल्ली आसात ती कायदेशीर करतलो। हे विशीं कोमुनिदाद ज्यो संस्था आहा तेंची जी गव्हर्निंग बॉडी आहा तांकां विश्वासांत घेवन हो निर्णय घेतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। ते भायर लॉ डिपार्टमेंट आहा तांकां आनी कोमुनिदादीची जी गव्हर्निंग बॉडी आहा हेंचे वांगडा बसका घेवन हेजेर कितें तो उपाय काडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। कोमुनिदाद जमनीचेर फाटली 20 ते 25 वर्सां कितलींशींच घरां बांदल्यात, हातूंतली चडशीं घरां गोंयकारांची आनी तातूंत कांय बिगर गोमंतकीयांनी घरां बांदल्यात। आतां खंयची घरां कायदेशीर करता ते पळोवचें पडटलें। कोमुनिदाद जमनीत जी घरां बांदल्यात ताचेर सदांच एक म्हणजे कारवायेचो भंय आसता। घर आयज मोडटा काय फाल्यां मोडटा, कित्याक एक जेन्ना गव्हर्निंग बॉडी आसता पयली कोमुनिदादीची ती एका कोणाक तरी बांदपाक परवानगी दिता आनी ताच्या उपरांत जी दुसरी बॉडी येता ती तांकां डिनाय करता। अशें मातशें राजकारण चलता। ते भायर बेकायदेशीरय घरां बांदतात आनी रावतात। आतां फाटलीं कितलींशींच वर्सां जेर कारवाय चालू आहा, कोर्ट आदेश काडटा आनी घरां मोडून उडया म्हणटात। एका झपक्यात रातयात कोणाचें तरी घर मोडून उडयतात, तसो एक भंय आसता। आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां ते प्रमाण खंयची घरां आनी कितलीं घरां कायदेशीर करता ते पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार आयची आसा ती स्क्रॅप यार्डांचो विशय फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन गाजता गोंयांत। थळावे लोक अपोज करतात स्क्रॅप यार्डाक, ते भायर कांय आमदार अपोज करतात। आयज कोलवे अशीच एक घडणूक घडली फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन। एक तो कोलवेचो एकलो नागरीक कंप्लेंट घेवन गेल्लो पंचायती कडेन आनी पंचायतीन डिमोलेशन ऑर्डर काडिल्ली, पूण तो जो हे आसा स्क्रॅप यार्डाचो ओनर ताणें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चॅलेंज केली ते ऑर्डरीक आनी डेप्युटी कलेक्टरान ताका स्टे दिलो। आतां हेर बाकीचे नागरीक पंचायतीन गेले, ते भायर जो आमदार आसा वेन्झी वेगश हाच्या कडेन कंप्लेंट केली तेंच्यांनी आनी थंय कितलोसोच कोयर आहा, प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो कश्यो उडयल्ल्यो आसात। पावस पडलो आनी तातूंत उदक सांठून रावलें जाल्यार जळारी पोसतल्यो। डेंग्यू म्हणा किंवा हेर साथीचे रोग थंय वाडूं येतात। फाटल्याच कांय दिसांनी 4 जाणांक खंय डेंग्यू जाल्ल्यो अशे तरेची कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्या। आनी आमदारान आयज पंचायतीक घेवन पळोवणी केली वेन्झी वेगशान, आमकां हे स्क्रॅप यार्ड तो नाकाच म्हणटा, हे सगळे बेकायदेशीर पद्दतीन बांदिल्ले आसात। तेन्ना सरकारान हे स्क्रॅप यार्ड ताबडतोब मोडून उडोवपाचें। सरकारा कडेन फंड ना जाल्यार आमदार निधींतल्यान फंड घेवचो आनी स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां आमच्या 7 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत। तर मुखार आतां आमी वचूया आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाजे कडेन। वर्षा, आज तुवें खंयची बातमी कवर केल्या? समिधा, आयज हांवें पणजेंतली बातमी कवर केल्या, ती म्हटल्यार पणजे ही आमची राजधानी आसल्या कारणान पणजेन जायते व्हडले डेवलपमेंट्स हांगासर जाता, तशेंच ब्युटिफिकेशनूय जाता। जाल्यार आयज आमी एक रिपोर्ट केला तो म्हळ्यार सेंट्रल लायब्ररी फाटल्यान जो वॉकवे आसा
तो गव्हर्मेंटान 2018 बांदिल्लो आनी तेन्नाच्यान तो वॉकवे थंयसर आसा. थंयसर जाय ते गोंयचे लोक येतात, गोंयच्या भायले लोक म्हणजे पर्यटकूय येतात. आनी आयज आमी असो रिपोर्ट केला की थंयसरली जी परिस्थिती आसा ती थोड्या लोकांक खबरूय आसची ना. कारण म्हटल्यार थंयसर जर आमी वचून पळयलें तेन्ना इतली बाबत परिस्थिती आसा. कारण म्हटल्यार थंयसर म्हाका दिसता 2018 जेन्ना ताचें इनॉग्रेशन जाले उपरांत ताचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना. थंयसर अशी परिस्थिती आसा की जो वॉकवे बांदिल्लो आसा ते सगळे जे फळयो आसा त्यो सगळ्यो उखलून येयल्यात. आनी थंयसर आजुनूय पर्यटक येता म्हणजे थंयसर यो वच करत आसता. आनी आयज आमी पर्यटकां कडेन सुद्दां उलयली, तेंच्यांनी सुद्दां आमचे कडेन उलयतना सांगलें की हे सरकारान मेंटेन केलें जाल्यारूच हे बरें करून उरतलें, ना जाल्यार तेची आनीकूय अवतिकाय जातली. जाल्यार ही सविस्तर बातमी तुमी 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक शकता. मँग्रुव्ज वॉकवे जो आसा तो एक खरेंच बरो जागो आसा. थंय खुबशे लोक वतात, आपलो टायमपास ते सगळे थंय एन्जॉय करपाक वतात आनी पर्यटकूय खुबशे आमकां दिश्टी पडटात. तेन्ना आतां ताजी अवतिकाय जाल्ली आसा, तेन्ना ते बेगोबेग तो रिपेर करचे अशी लोकांची सरकारा कडेन मागणी आसा. आतां आमी वचुया उशा कडेन. आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार CRZ नेमाचें जें उल्लंघन करून कोलवाचें मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो उच्च न्यायालयाचो जो आदेश आसा तो सुप्रीम कोर्टान कायम दवरला. आनी रेस्टॉरंटाचे जे पात्रांव आसा ताका 4 म्हयन्या हे रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाक 4 म्हयने दिल्यात. नो डेव्हलपमेंट झोनांत हें रेस्टॉरंट बांदिल्लें आनी ताची जी कागाळ आसा ती कोलवा सिव्हील फॉर्मान पयलीं NGT केल्ली आनी NGTन हें रेस्टॉरंट मोडपाचो जो आदेश दिल्लो. पूण ताका रेस्टॉरंटाचे जे पात्रांव आसा ताणें सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिलें. मात NGTचोच आदेश कायम दवरीत मिकीन रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचें सुप्रीम कोर्टान शिक्कोमोर्ताब केला. आनी ही आमची तुमी पुराय बातमी पळोवची 7 PM बुलेटिनान. तर तुम्ही 7 PM बुलेटिन ही बातमी पळोवपाक मुजरत पळोवचें. तर आतां आमी वचुया आमचे सिनियर सब एडिटर रश्मी हाजे कडेन. समिता, आयज बातमी आसा ती घुवळी वखदांची, ड्रग्स गांवांनी कशे पावले, ड्रग्स आमची पिढयो कश्यो काबार करतात त्याची एक देख म्हणजे उदाहरण ही बातमी. 70 होण्या 50,000 ड्रग्स एका बिहारचो मूळ जो नेटीव आहा पूण सद्या कुमारजुव्यां रावता ताचे कडल्यान पुलिशेन जप्त केला आनी ताका अटक केला. आनी ते 50,000 जरी गांजो आसलो तरी विशय इतलो आसा की परत गोंयान गांजो जावं जी हेर घुवळी वखदां आसात ती मेळत आसा. सो गांव पोखरता कोण सद्या वेगवेगळे विशय ते आसाच, पण तेतून घुवळी वखदांचो आमी आस्पाव करूंक शकतात. ही बातमी खूब सिरियस आसा कारण ही आमची गोंयची पिढी पिड्ड्यार करता. सो ह्या बातमेची जर पुलीस कारवाय करतातूच, पण जर म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक गांवांतल्या मनशान आपल्या गांवांत कितें घडटा हेचे बद्दल जागृत रावत जाल्यार ही कारवाय करपाक आनीक खूब मजत जातली आनी गोंयांतसून हे जी ड्रग्साची जी कीड आसा ती काडपाकूय खूब व्हडली मजत जातली. सेकंड बातमी आसा ती नयबागची. पेडण्या नयबागचो जो रस्तो आहा, नयबाग परसकाडो सारकी रस्त्याची चाळण जाल्या. तुम्ही थंयसर वयशात पेडण्या जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात गाडी हेवटेन काडप त्या वटेन कळना आनी अक्षरशः गाडी नाचता. म्हणजे तुम्ही ब्रेक सुद्दां मारल्यार तुमी पडटले. जशें तो मृत्यूचो सांपळो जालाच, पण त्या रस्त्यार वचत जाल्यार तुमचो हातपाय मोडटले ही इतली गॅरंटी सामकीच आसा. सो लोक बेजारल्यात. परत सरकाराक कितले फावटी सांगप, PWDक कितले फावटी सांगप. पयलींचे रस्ते तर कितले बरे आसताले, आतांचे रोखडेच रस्ते वयतात. पावस पडलो म्हणून फोंडकुलां परत पडप. सो रस्त्याच्या ओवरऑल जो दर्जो आसा तेचे बद्दल आतां प्रश्नचिन्ह तयार जाला आनी हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आनी एक थंयसर थोड्या लोकांनी फुडाकार घेतल्यान शेनवार मेरेन जर हो रस्तो सारको सांगनाले अजब गजब प्रकार काडला तेंच्यांनी. त्या वाठारान सटीदेवचे देवूळ आहा, सटीदेवीचे. सो त्या देवळा फुड्यान आमी भीक मागोंक बसतले आनी ते भीक मागता त्या पयशांसून जो पयसो येतलो त्या निधींतल्यान रस्त्याची जी फोंडकुलां पडल्यात ते भरतले अशें म्हटल्यार. सो पळोवया शेनवार मेरेन सरकाराक जाग येता जावं PWDक जाग येता काय आमकां ह्या पयशांसून नवो एक रस्तो घडटा तो पळोवपाक मेळटा. येस समिता, ह्यो दोन. ड्रग्साचो जो विशय आसा तो सद्या अजिबात नवो न्हय. आमकां मेळत आतां बरे भुरगे सुद्दां नवी जनरेशन्स पिड्ड्यार जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात. हे खंय तरी बंद जावपाची सद्या गरज आसा. तर आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या हाजे कडेन. वास्को जमनीन इलेक्ट्रीक केबल्स घालपाचें काम सुरवात आसा आनी प्लस थंयसर एक प्रॉब्लम जाला जे इंटरनेट केबल्स आसा पळय ते थोडे जमनीन घातला आनी थोडे घालपाचे आहा आनी जे थोडे आहा पळय तेंचे कडेन लायसन ना जे केबल्स बीन आसता
घालता तेंचे लायसन ना सो ताजी सरकारांनी सांगला कितें जेंचे कडेन केबल ऑपरेटर आहा तेंचे कडेन लायसन ना पळय तेंचेर खर कारवाय जातली म्हणून सांगला. ही एक वास्कोची. आनी दुसरी म्हणजे आनी एक धारबांदोडा परतून पॅन्थर आयिल्लो आसा आनी ते CCTV कॅमेरान कैद जाला. ही जी पुराय ही जी म्हायती आहा पळय तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. थँक्यू ऐश्वर्या. आता आमी वचूया आमचो चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकराचे कडेन. एक बातमी आसा ती जुवारी ब्रिजाचो जो दुसरी लेन आहा ती उक्ती जावंक ना. ती केन्ना उक्ती जातली हाजे बद्दल PWD मंत्री निलेश काब्रालान उलोवप केलें. तेंच्यांनी म्हटलें की जो हालीं घोग्यांनी पावस पडलो गडगड घालीत ताका लागून जे डांबराचें काम आहा त्या खातीर लांबलें. म्हटल्यार डांबर घालूंक ना तेंचो तो लेयर्स आसता प्रोसेस आसता तो प्रोसेस मातसो हें जाला. देखून तेंचे यत्न आसा जे टायम फ्रेम घातला जे टार्गेट दिल्या त्या टार्गेट डेटा भितर तें काम कंप्लीट करपाचे तेंचे यत्न आसा. तशेंच त्यांनी म्हटलं की ते 10 डिसेंबर मेरेन आमचें काम आसा पळय पूर्ण सेकंड लेनीचें ब्रिजाचें काम तें कंप्लीट करपाची तेंच्यांनी मोख दवरला. तेंच्यांनी म्हळ्यार 10 तारखे मेरेन जावं येता म्हणून. जाल्यार टेस्टींग लोड टेस्टींग आनी हेर बाकीच्यो प्रक्रिया जाल्या उपरांत जानेरान केन्ना तरी पूल पब्लिकाक ओपन जातलें. इनॉग्रेशनाची डेट म्हणटा तो मुख्यमंत्री अनावन्स करतलो. आनी एक दुसरी गजाल म्हणटा ती बोरी ब्रिज. तुमकां खबर आसलें हो पूल पयलीं सामको पोन्नो पुलो. देखून ह्या जुवारी पोन्न्या पुलाचेर ट्राफीक अवजड वाहनां आसली हेवी ट्राफीक आसली. ट्रक्स म्हणत बशी म्हणत व्हडल्यो त्यो बॅन आसल्यो आनी त्यो बोरी ब्रिजा वयल्यान वयतल्यो. आतां इतके वर्सां बोरी ब्रिजा वयल्यान त्यो हे वयता न्हू हेवी व्हेकल्स वयता ताका लागून बोरी ब्रिज म्हणटा तो कंप्लीट जाल्ला. आनी आतां नवो जुवारी ब्रिज आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक येयला. आनी जेन्ना हो कंप्लीट जातलो हेवी व्हेकल्स जेन्ना हेजेर अप्लाय जातलो नव्या जुवारी ब्रिजा वयल्यान तेन्ना बोरी ब्रिज खंय तरी रिपेर करतले म्हणून सरकारान प्लॅनिंग केल्लें. सरकाराचो प्लॅन आहा तेजेच पॅरलर एक दुसरो ब्रिज बांदचो नवो ब्रिज बांदचो. पूण लोकांनी ताका विरोध केला. बोरीच्या लोकांनी आपलो स्वाद दिवपाक. निलेश काब्रालान हेजेर भाश्य केलें. तिणें म्हटलें कितें तो सामकोच म्हटल्यार बाबत जाला. तो पोन्नो जाला आनी बाबत जाला आनी ताका म्हणटा ते रिपेर करपाची तेजी गरज आसा म्हणटा. आनी समज तो रिपेर करूंक वयतलो तो वायडन करतलो व्हडलो करतलो जाल्यार नव्या घरा पेक्षा चड घरां वयतलीं वायडन करूंक गेल्यार ओल्ड ब्रिज म्हणटा तो. देखून आमकां नवो पूल परवडटा थंयसर. तो नवो पूल बांदल्यार कमी घरां वयतलीं. पोन्नो पूल नवो करूंक गेल्यार व्हडलो करूंक गेल्यार चड घरां वयतलीं. आनी कोणाक कितें विशय आसा कित्याक तो विरोध करता आनी कितें आसा तेणें आपल्या कडेन येवन उलोवचें म्हणटा. आमी सॉर्ट आवट करता. तुमी एका वाटेन बोवाळ घालता बोरी ब्रिजार इतकी गर्दी जाता कंजेशन जाता आनी दुसऱ्या वाटेन तुमी ओपोज करता. हे लॉजीक आपल्याक कळना म्हणटा. आनी तिसरो विशय म्हणटा तो पर्वरी कोकेरो जंक्शन ते अटल सेतू मेरेनचो फ्लायओवर. तुमी जाणा सांजचे केन्ना वचत पीक टायमाक सामकी ब्लॉक आसता आनी इतकें आसा थंय जीव असो मुठीन धरून तुमकां गाडी चलोवच्यो पडटा. इट्स लायक यू आर रायडींग ऑन द हायवे डेथ ऑफ हायवे. केन्ना एक्सिडंट जावन कितें जायत सांगूय ना. देखून हांगासर फ्लायओवर घालपाची मागणी जायत वाडत चल्लेली. आनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेन हांगासर हायवेचेर हें केलां फ्लायओवर प्रपोज केला. पूण तो केन्ना सुरू जातलो हेजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. तेणी म्हटल्यार कितें MOR मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज हेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर फायनलायज केला. आनी ताका प्रोसेस खूब व्हडलो एक्चुअल वर्क स्टार्ट करपाक. हो प्रोसेस जेन्ना जातलो तेन्ना काम एक्चुअली सुरू जातलें. पूण तें काम करच्या पयलीं तांकां एक डायवर्जन रोड हें करूंक जाय. हो हायवे सामको बिजी हायवे. तुमी पळोवंक शकता केन्नाय सांजचे वचात थंय कोकेरो जंक्शना कडेन कशी लायनी आसा कशी गर्दी आसता. समज थंयसर आतां काम सुरू जातलें ऑफकोर्स बोवाळ जातलोच. देखून डायवर्जन रस्ते सोदपाचें तयार करपाचें काम चल्लां आनी हे डायवर्जन रस्ते तयार जातकूच थंयसर फ्लायओवर बांदपाचें काम सुरू जातलें. आतां मागीर काब्रालान शेकांच्या विशयाचेर उलयलें. आतां सिजन काबार जायतिल्लो नोव्हेंबर आतां मे म्हयन्या मेरेनूच तांकां मुजत आसा. शेक अजून उबें जावंक ना. तांकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची मान्यता जाय. तुमकां खबर आसतलें गेल्या वर्सा शिवेजीचे प्रॉपर ट्रिटमेंट तांकां फॅसिलिटी नासली म्हणून हायकोर्टान शेकां सील करपाक सांगलेली आनी हायकोर्टान सगळीं शेकां सील केल्ली. आतां तोच विशय परत येयला. एकदां शेक उबें जालें पूण तांकां शेकान वेवसाय करतलो जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची परमिशन गरजेची आनी ताका लागून प्रॉपर सिवीयर ट्रिटमेंट फॅसिलिटी जाय. थोड्या शेकां कडेन ती नासली आनी तेंचे बोवाळूय घातलो. सरकारान आमकां ही फॅसिलिटी दिवंक ना म्हणून हायकोर्टान आमची शेकां सील केली म्हणून. हाजेर काब्रालान भाश्य केलां. तेंच्यांनी म्हटलें की ते कॉन्सेंट टू ऑपरेट एकदां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दिलें काय तेणी एप्लिकेशन घालपाचें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. त्या जाल्यार थंय चॅक करतले आनी लायसन दितले ऑपरेट करपाक. आनी एक दुसरी गजाल
थंयसर म्हणाल मिनी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घातले लोकलायज टेम्पररी, कित्याक ट्रक व्हरपाक आनी सिवरेज कनेक्शनां दिवपाक प्रॉब्लम जाता, देखून एकदां ट्रिटमेंट प्लांट घातले काय थंयसर हो विशय सुटावो जातलो म्हणून. तर हो एक धांवतो नियाळ आमच्या सब एडिटर्सांनी आनी रिपोर्टर्सांनी तुमकां दिल्लो आसा. पूण ह्यो बातम्यो विस्तारान पळोवपा खातीर आमचे 7 PM गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात. तशेंच आमचे फेसबूक, यूट्यूब आनी इंस्टाग्राम पेजीक तुमी फॉलो करात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिता कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. हांव सिद्धार्थ गांवस देसाय, जिल्हा पंचायत मेंबर. देवा कडेन मागता की आमच्या समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या कुडचडीच्या सगळ्या लोकांक देवान बरी आरोग्य दिवचें, बरें आयुश्य दिवचें आनी तेंच्या जिवनाक आनी तेंच्या फॅमिलीक सगळ्यांचें बरे तरेन भरभराट जावचें. आनीक मागता समज सगळ्या गोंयकारांक आनी आमच्या कुडचडे लोकांचे कडेन की दिवाळी साजरो करता आसतना बरे तरेन बरे हितून सेफ सायडीन साजरो करचो. आनीक परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक दिवाळीच्या शुभेच्छा दिता. नमस्कार सगळे म्हजे गोंयकार भावंक भयणाक. आयच्या दिवाळीचे निमित्तान एक उलोवणी परबी तुमकां सगळ्यांक. कुडचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयणाक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. खुबश्यो गोश्टी आमी दिवाळेक पळयता. दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आनी दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी देवा कडेन मागया. आनी आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया.